पळय आमच्या टॅक्सी भावानी ही टॅक्सी हाडयल्ली आसा. हाडयल्ली म्हणजे आमी ताका स्टॉप केला की हो भाडी मारता आनी गाडयेन कस्टमर आहा तो म्हणटा आपूण कंपनीच्या नांवान गाडी चलयता म्हणा. हो दिल्ली हरियाणासून कोर्टरी चलयता आनी आतां तो म्हणटा आपूण लॉयर म्हणटा कोर्टाचो हय. सो हे हाका बॅज ना हाका ड्रेस ना आनी हो गाडी चलयता आनी भाडी मारता. आनी जेन्ना आमी गाडी चलयता तेन्ना पुलीस आमकां हांगा हरमला म्हाका नानू कडेन प्रत्येक टायमार आमच्या ट्युरिस्टांक हांगा हॅरेसमेंट जाता. तांकां आडयतात आमच्या टॅक्सीकारांक आडयतात. तेंचे एप आसा ते एपाचेर हेंचे सगळे बायक फॉर रेंट टॅक्सी बिजनेस सगळे प्रायवेटात सगळे तेंचे चलता. हेंचे गोवोरमेंटान ते एपाचेर इंडियन बॅन हाडपाचो कित्याक हेंचे आमचे लोकलांचे सगळे बिजनेस हे कवर करता. रशियन लोक सगळे रेंट कार रेंट बायक सगळे धंदे करतात हेचे सगळे तेचेर ते हेचे एपाचेर बॅन हाडपाचो हांकां. तशेंच सकाळचे हांगा 4 3 4 उजवाडाक हांगा रशियन भोंवतात. सबंद दिसाक भोंवतात आनी सगळीं हॉटेलां भोंवतात आनी 50 ते 100 रुपया तांकां डॉलर चार्ज करतात. आनी आमी जर एक 100 रुपया 200 रुपया जास्ती घेतले जाल्यार आमी चोर म्हणटात आमकां सरकार. हेंचेरूय एक्शन घेवपाक पुलीस तेन्ना आमकां आडयता स्टॉप करतात तेन्ना आमकां म्हणटा तूं लायसन्स दाखय बॅज दाखय हेल्मेट ट्राफीक पुलीस जेन्ना आमकां विचारतात तेन्ना ASI किंवा हवालदार आसता. आनी आतां ही इन्सिडंट घडला हांगा ते म्हणटा हांगा PIची गरज आहा म्हणटा. पूण तेन्ना तुमकां PI गरज ना. आतांच PI लागता जेन्ना ट्युरिस्टांक धरता. एक ट्युरिस्ट हे फॉरेनर हे भाडी मारतात तेन्ना कोण लागना कोणाक. आनी हेंकां बॅज ना ड्रेस ना आनी हे बिंदास भाडी मारतात. हे फॉरेनर जावन भाडी मारतात. आमी कितें करप आमचे 4 दीस हांगा गाडयो सुटनात. आमी कितें करपाचें.